आज आम्ही गांधी चौकाचेर आसा म्हापसा. अत्यंत दुःख जाता पळोवन ह्या आमच्या लायफ गार्डाची परिस्थिती. आणि ते हांगा म्हापसा पावपाक हे कारण म्हणजे कितें तर आमच्या देशाचो राष्ट्रपती गोंयांत येता आणि त्या खातीर ते जे आझाद मैदानार बशिल्ले तांकां खंय तरी म्हापसा वचून बसा म्हणून एडमिनिस्ट्रेशन जाता. ही अत्यंत दुःखदायक गोष्ट आसा. देशाचो राष्ट्रपती जर येता जाल्यार तेंचे प्रश्न सुटावे करपाची गरज आशिल्ली, पूण तेंचे प्रश्न सुटावे न करता तांकां वचून म्हापशा बसा म्हणून सांगपी हो आज आमचो सरकार म्हाका दिसता खंयच्या दर्ज्याचेर पावला पळय तेजें एक ताजें उदाहरण. ह्या रक्षकांनी हे जे लायफ गार्ड आसा तेंच्यांनी गेली 10 वर्सां परस जास्त आमचो ट्युरिजमाक सेवा दिल्ली आसा. ट्युरिजमाक सेवा दितना तेंच्यांनी आपल्या जिवाची पर्वा करूंक ना. हे वताची तेंच्यांनी कळ सोंसली, खाऱ्या पाण्याची तेंच्यांनी कळ सोंसली. आज आमी ट्युरिजमाचेर सारके डिपेंड आसा आनी अशा ट्युरिजमाचेर जेन्ना आमी डिपेंड आसा तेन्ना हे लायफ गार्ड हे जीवन रक्षक म्हणटा आमी, तेंचें जीवन आनी तेंची सेवा ही अत्यंत म्हत्वाची आसा. आनी तांकां आज तेंचे अनेक प्रश्न घेवन आज अनेक पद्दतीन तेंच्यांनी हे आपले हे केलें तेन्ना आज म्हाका दिसता तेंचें जीवन एकदम धोक्यान येयल्लें आसा. तेंच्यो फॅमिली म्हण, तेंचो स्वताचो परिवार म्हण, अनेक जण तेंचेर आज अवलंबून आसा. आनी अशा ह्या प्रश्नांक उत्तर दिवपाक आमचो सरकार कार्यक्षम ना. तेन्ना हांव विनंती करतां जाता तितले बेगीन तेंचे प्रश्नांचे सुटावे करचे, तेंचे हाल करप हे सरकाराचें म्हाका दिसता खंय तरी धोरण चुकलेलें आसा. आनी हें म्हाका दिसता सरकारान जाता तितले बेगीन तेंचे प्रश्न सुटावे करचे अशें ह्या लायफ गार्डाचे वतीनसून हांव सरकारा कडेन हात जोडून मागणी करतां.